हालींच गोमंतक टीव्हीन कळंगुटे रातचे वेळार कशी धुमशाणां घालतात हाचेर उजवाड घातिल्लो। आयज आमी कजिनो खातीर पणजे रातचो कसो दीस जाता ते दाखोवपाचो प्रयत्न करतात। दर राती हांगा अशीच वाहनाची वर्दळ, चुकीचें पार्किंग तशेंच आवाजाचें आनी लायटीचें प्रदूशण जायत आसता। लोक कशाय कशे रस्तो क्रॉस करतात, ताचे खातीर अपघात जावपाची शक्यताय आसता। जायते फावट पर्यटक आनी टॅक्सी चालकां मदीं मारामारीच्यो घडणुकोय घडल्यात। ह्या रस्त्यार केन्ना केन्ना ट्रॅफिक जाम जाता, जाका लागून ॲम्ब्युलन्स आनी फायर ब्रिगेडीक आडमेळी येवपाक शकतात। रातची 12 वरां जाल्या आनी हो सीन आसा पणजेचो। पणजे आतां जिवंत जावपाक लागला। हांगा सामक्यो इतल्यो गाडयो येता आनी अश्यो रफ गाडयो चलयता, थोडे बायक्स येता, मोठ्या मोठ्यान हॉर्न करता। सो अशे तरेच्यो एक्टिविटी सद्या चालू आसा हांगा। आनी आमी आसा कजिनोचे भायर, हे जे पणजे जे कजिनोज आसा तांचे भायर आमी हांगा उबी रावल्या। आनी हांगा सद्या आतां दीस जावपाक लागला। इतल्यो गाडयो, इतले लोक देंवत आसा आनी जो टायम वता तसो चड आनी चड गाडयो येवपाक लागल्या। सो हे आयचेच न्ही, हे डेलीची परिस्थिती आसा। आनी लोकांक, पणजेच्या लोकांक लोक सगळे न्हिदले आसतले आनी गोंयचे लोकूय आतां न्हिदले आसतले। पूण हो आसा पणजेचो मुख्य रस्तो दयानंद बांदोडकर मार्ग। ह्या रस्त्याचेर खास करून बेती फेरी जेटी ते पाटो पुला पर्यंत दोनूय बाजूंनी शेकड्यांनी गाडयो पार्क केल्ल्यो असतात। आनीक गाडयो पार्क करपाक हांगा जागोच ना, पूण गाडयो पणजे येवपाच्यो चालूच आसात। हो पुराय स्ट्रेच नो पार्किंग झोन आसा, पूण तांचे कोणाकच पडून गेल्ले ना। शेकड्यांनी गाडयो हांगा भोंवतात आनी येरादारी नेमांचें मोठ्या प्रमाणाचें उल्लंघन जाता। तरी आसतना येरादारी पुलीस तांकां तालाव दिसना खंयच दिश्टी पडना। फक्त 2 पुलीस दिसले पाटो पुला कडेन काळखांत उबे राविल्ले। हांगा जे ट्युरिस्ट येता आनी खास कजिनो खातीर येता ते एवरीडे अशे तरेचे हजारांनी ट्युरिस्ट हांगा येता आनी अशे तरेचें वातावरण हांगा आसता ती कोणाक खबर ना आनी ती दिश्टी पडना कोणाक। जे कोण फक्त ह्या लेट येता तांकांच ते कळटा। सो आमी तुमकां दाखोवपाचो प्रयत्न करता की हांगा कजिनोच्या निमित्तान कशें वातावरण जाता आनी रातची हांगा 12 वरांचेर आनी ओवर होल नायट वातावरण कितें आसा हें आमी दाखोवपाचो हातूंतल्यान प्रयत्न करता। हें कांयच न्ही, जितलो लेट जाता तितलो हांगा एक्टिविटी वाडत वतली आनी वेगवेगळे तरेचे एक्टिविटीज आनी वेगवेगळे तरेच्यो गोश्टी हांगा घडटा आनी त्यो जर पळयतलो जाल्यार हांगा फूल नायट रावचें पडटलें। सो अशे तरेची हें नायट लायफ पणजेचें जें चडशे गोंयकारांक खबर ना आनी चडशे गोंयकारांनी हें पळोवना, तें आमी तुमच्या मुखार हाडपाचो प्रयत्न करता। सरकारान हांगा कायदो आनी सुवेवस्था हाडपाची गरज आसा। रातचे वेळार हांगा चडांत चड पुलीस नेमून हांगासर जायते येरादारी नेमांचें जातलें उल्लंघन बेगोबेग थांबोवपाक जाय। हांगा येतल्या पर्यटकांक शिस्त शिकोवपाक जाय। सगळ्यो गाडयो पार्किंग लॉटान घालपाक लावपाक जाय। तशेंच पुलिसांची उपस्थिती आसल्यार हांगा जातले बारीक सारीक गुन्हेय कमी जातले। पणजे गोंयची राजधानी आशिल्ल्यान हांगा अशे तरेची बेशिस्त आनी बेकायदेशीरपणां सोबादी नात। आमच्या फाटल्यान हांगा कितलेशेच कजिनो हांगा लायनीन आसात आनी बसी भरून लोक येता, गाडयांच्यो गाडी येता, बायक्स येता, अशी सगळे फूल रस्ते जाम जाल्ले आसा। सगळे रस्त्यांचेर गाडी सगळ्यो पार्क केल्ल्यो आसा। खंयचे खाची कोणशाक खंय जागो मेळटा थंय गाडी लायिल्ली आसा। सो अशे तरेची ही एक्टिविटी हांगा चलता आनी हें जग तुमी मुद्दाम येवन पळोवपाक जाय हांगा कितें जाता रातचें पणजे खास करून। सो हो स्पेशल रिपोर्ट आमी हाडटा तुमचे मुखार कळपा खातीर की गोंयान आनी पणजे कजिनो खातीर रातची कितें एक्टिविटी चलता, कितलें ट्रॅफीक जाता। सो तुमीच पळया।